प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आयचे शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो पयलो विस्वोर वोड 18 ते 24 पर्यंत. Mathew chapter 1 verses 18 to 24. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. क्रिस्ताचो जल्म असो जालो. ताचे आवय मारयेक आनी जुजेक लोगनाचें उतर जाल्लें. पूण ती एकठांय जेवचे आदींच पवित्र आत्म्याचे पदवेन ती गोरबेस्त आसा म्हूण कळून आयलें. तिचो पोती जुजे नितिवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. देखून तिका कुपती सोडून दिवंक तो येवजितालो. अशें करूंक ताणें थाराव घेतलो तेन्ना अवचितूच ताका स्वप्नांत सोरेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन करूंक घेवंक भियेनाका. कित्याक तिच्या कुस्म्यांत गोर्ब आसा ते पवित्र आत्म्याचे पदवेन संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दितलोय. कित्याक आपले पोरजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो तो तोच. सोरेस्परान प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलेलें, पळयात, एक आंकवार चेडूं गोरबेस जातलें आनी तें एका पुताक जल्म दितलें आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमच्या सोबे देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाडून येवचे खातीर हें सगळें घडलें. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमे प्रमाणे जुजेन केलें आनी तिका आपली पोतीन करून घेतली. आनी प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचे शिवर्तमान जे आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता जेजूचो जल्म जुजेच्या दोळ्यांतल्यान, म्हणजे जुजेन कितें भोगलें ओ जुजेची परिस्थिती कशी आसली जेन्ना आंकवार मोरये जेजूक घेवन गोरबेस आसली तेन्ना कितें घडटा. भाव भयणीनो, जुजे आनी मोरयेचे लोगणाचें पत्र आसलें. ती आतां काजार जावपाची आसली, पूण आतां ती बरोबर रावचे पयलीं आंज बडवो गाब्रिएल येता मोरये कडेन आनी म्हणटा तिका तूं आतां गोरबेस जातली पवित्र आत्म्याच्या आदारान आनी तूं आतां एक पुताक जल्म दितली आनी ताचें नांव जेजू म्हूण दवरतली. आनी भाव भयणीनो, ही जी खबर जी आंकवार मोरयेन आंज बडवे गाब्रिएलाक भेट केल्ली, आंज बडवे गाब्रिएलान मोरयेची भेट केल्ली म्हणून ही खबर मोरयेन जुजेक सांगूंक ना. म्हणटच जेन्ना ही खबर आयकली आंकवार मोरये, ती आतां जुद्यान गेली एलिझाबेथाच्या घरा. 3 म्हयने जातकच थिंचर तिका पळोवन परतून येतकच कितें घडटा, जुजे आपले पोतीनी ती जावपाची आहा ती पोतीन तिका पळयता आनी पळयता की ती आतां गोरबेस जाल्या. आनी ताच्या मनान कितलीं चिंतनां येतात. ही बायल खरी बायल, ही विश्वासी बायल, ही आतां इतली पयस जावन आतां गोरबेस जावन येयल्या, दुसऱ्या दादल्या बरोबर संबंद दवरला, आतां हांव कसो तिचे बरोबर लग्न करतलो. आनी तो तिका सोडूंक सोदता. तो नको की हो जल्म जेजूचो जाला आंकवार मोरयेच्या कुस्म्यान, तो पवित्र आत्म्याच्या आदारान जालो, पवित्र आत्म्या उदेशी जाला, ही खबर जुजे नको. म्हणटच कितें घडटा, तो चिंता आतां मोरयेक सोडपाक. तो मोरयेक आतां सोडपाक आनी तिका आतां पयस वचपाक तो असो चिंता तेन्ना देव स्वप्नान जुजे कडेन उलयता आनी कितें सांगता जुजेक. म्हणटा, जुजे, दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजी पोतीन घेवपाक भियेनाका, फाटीं सरो नाका, तिका सोडिनाका. कित्याक जें तिच्या कुस्व्यान आसा तें जावन आसा पवित्र आत्म्या उदेशीन. आनी भाव भयणीनो, जुजे एक एकदम बरो मनीस आसलो. तो देवाक मानतालो, तो आपलें जिवीत खरेपणी सारतालो. तो हांगा थिंचर पातकान असो काम करिनासलो. म्हणून जेन्ना ताका सपन येता, मोरयेन ताका सांगूंक ना, पूण जेन्ना सपनान देव ताचे कडेन उलयता, जुजे आतां मोरयेशी लग्न करता, तिचो कुयदाद घेता आनी आतां जेजू
ह्या संवसारान येता आंकवार मोरी ताका झोन दिता. भाव भयणीनो, कितले फाटी आमी विसरता जुजेन कितें केलें तें. आयचे शेवटमान जेजूचो जोन जुजेच्या दोळ्यांतल्यान आमी पळयता, पूण आमी केन्नाच चिंतिना कितें घडलें ह्या बऱ्या मनशाक. जेजूच्या ताका इंग्लिशीन म्हणटा फॉस्टर फादर, तो जेजूचो पाय नासलो. जेजूचो पाय आसलो सर्गीचो बाप, पवित्र आत्म्या उदेशीन तो ह्या संवसारान येयलो. म्हणटून जेजूक मोरी आपली पोतीन घेवपाक जाणो आसतना की हो जो भुरगो, हो जे भुरगें ताचे मोरीच्या कुसव्यान आसले तर ताजे भुरगें नासले, कित्याक समोन नासलो म्हणून हें ताणें मोरयेक घेवपाक फकत एका तो खरेंच देवाचें उतर आयकता. सपनान जे देव ताचे कडेन उलयता, आतां तो मोरयेशी लग्न करता, जेजूक ह्या संवसारान वोड काडपाक तो वावुरता. तर आयज भाव भयणीनो, 2000 वर्सां जावन ही खबर जेन्ना आमी आयकता, आमकां सपनाची गरज ना, आमकां कितें विजविदाची खबर नाका, गरज नाका, कित्याक आमचे कडेन हा पवित्र आत्मो. जेन्ना आमी जेजूचे भावार दवरला, देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. आमचो आत्मो जेजू सारको जाता. आनी आतां आमकां ही ताण आनी भूक देवाच्या उतराची आमकां लागता. आनी देखून आमी जेन्ना देवाचें उतर शिकता, देवाचें उतर पोरणे पाळटा, देव आमकां ताच्या उतरा वरवीं उलयता. भाव भयणीनो, धर्मा वरवीं देव केन्नाच उलयना. देव फकत आपल्या उतरा वरवीं उलयता, आनी तें कोण पवित्र आत्म्याच्या आदारान. म्हणटूच आयज जेन्ना आमी 2000 वर्सां जावन आमी भावार्थी म्हणटा, आमी क्रिस्तांव म्हणटा, गरज आमकां पवित्र आत्म्याची आनी देवाच्या उतराची. म्हणून देवाचें उतर जेन्ना पवित्र आत्मा आमकां सांगता, तें सोंपें करता, सजमणी दिता. जेन्ना आमी तें उतर पाळटा, आतां देव आमकां एक वाट दाखयता, एक बरी वाट दाखयता, आनी आतां एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आमी पावता. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी नियाल करुया. हें जें आमी आयज आमकां जें फावो जालां जेजूच्या रक्ता वरवीं, जेजून खुर्सार वचोन आमकां एक नवी रचना केल्या, आयज तान आमी हें नवें जिवीत जिवपाक ताचे उतरान आमी रिगून रावुया. पवित्र आत्म्याच्या आदारान ती सजमणी घेवया आनी उतर आमच्या दिसपट्या जिवितान पाडून एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडूनदारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव